स्मार्ट सिटीचें काम हें आतां गेली कितलीं वर्सां चालू आसा. म्हाका दिसता कोण उलयता तितून हांवूय कंटिन्यूस तेच्या अगेन्स्ट स्मार्ट सिटी अगेन्स्ट हांव उलयता म्हणल्यार कितें तें प्रॉपर प्लॅनिंग नासतनाचें काम सुरू आशिल्लें आनी आजुनूय तें कंप्लीट जावपाचें नांवूच घेना. एक्सटेन्शन आतां तें म्हणटा 31 मार्च पर्यंत काम कंप्लीट जातलें म्हणून. पूण कामाची जी पद्दत पळयत जाल्यार कोणाकूच गॅरंटी ना की तें 31 मार्च खंयचें तें 2025 आनी 2026. आणि अशें आतां जे पणजे एटीन रोड MG रोड मार्केट एरिया सगळे कडेन परत चेंबर्स बांदपाक सेवेची चेंबर बांदपाक आनी बाकीचे फुटपाथी जावं सगळें करपाक काम सुरू केल्लें आसा. आनी सगळ्यांक डेंजरस गजाल अशी आसा की थंय हो जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा पणजेचे आतां जें काम आसा तो फामाद कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे पेडण्या रोड केला, तो व्हडले व्हडले हायवे केला तो रोड, तो कोणाक आयकना. फाल्यां आमी कितके उलय हांगा तरी कितें आसा सातिले झेरेक बी आमी कितें उलयल्या उपरांत तो कॉन्ट्रॅक्टर नेसाब येसाब ओसाब वयसाब करून मस्को लावन तेणें तें काम कंप्लीट केलें. हो कोणाक आयकना. हो थंय ते एमडीकूय म्हाका दिसना आयकना. आनी हो म्हणजे हो सरकारचो जावंय हो ते सगळें ते पाड घातला आनी हेणें सगळ्यांक सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा. तूं पयलें आसतलें पयलीं कसले पेवर्स पोन्ने पेवर्स काडून तो सकयल हें करतालो, मातयेचेरूच तेणें मार्केटान कॉन्क्रीट घालतालो. त्या तो कॉन्ट्रॅक्टर आतां उरला पणजेन मेन काम करपाक. म्हणजे कामाची पद्दत आनी कामाची क्वॉलिटी कितें आसतली हें सगळ्यांक आतां खबर आसा. म्हणजे लोकांक हें आतां परत हे त्रास जावपाचे परत हे नव्या वर्सा सावन परत ती सुरवात आसा. पार्किंगेचे तूं म्हणटा अशें पार्किंगेक जागो ना आनी टोईंग व्हॅन येता आनी गाडयो उबारता. हे खरें म्हणल्यार हो रस्तो जायसर सगळे रस्ते जायसर हे पयलीं स्टॉप जावंक जाय. लोकांक पयलींच लोक पणजेन येवंक सोदना. बिजनेसाक बरो व्हडलो इफेक्ट जाला. हे 2 वर्सांनी बिजनेसकारांनी सफर जाल्या. पणजेन लोक भायले येवंक सोदना कित्याक रस्ते सारके ना म्हणून. मातशे खंय परत पावसाच्या निमतान सारके केल्ले परत आतां फोडपाक लागले पूण लोक भायले येवंक सोदना. तेन्ना हे तेंच्यांनी इमिजिएटली स्टॉप जावंक जाय. टोईंग जो व्हेकल जे आसा लोकांक जागे ना म्हणटा लोक खंय लायता. आतां तुमी पार्किंगेची लेन तुमी आतां ती हे पार्किंग लेनूच आसा तुमी शंबरा हे करपाक हे पडला. लोक लायतले खंय बायकी. लोक कोण 2 व्हिलर घेवन येता 4 व्हिलर घेवन येता करून लायतले. तेन्ना म्हाजे रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन आनी CCB कडेन की तेंच्यांनी टोईंग इमिजिएटली स्टॉप करचें आनी जो पर्यंत सगळे रस्ते जायना तो पर्यंत तुमी ते इम्प्लिमेंट करचें न्ही. तशेंच जी क्वॉलिटी जी काम जी क्वॉलिटी आसा तेजेर तुमी सारकें लक्ष घालचें. तो केदो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर आसूं ते शेवट लोकांचे पयशे आनी हे जे काम जे आसा 1,200 कोटीचें काम हे काम जवळ जवळ 30-40 वर्सां उरूंक जाय. आनी त्या मनशान जे पणजेन जे काम करता ही पद्दत पळयत जाल्यार आमकां कोणाकूच गॅरंटी ना की 5 वर्सां सुद्दां काम उरतलें म्हणून. पयल्या पावसाकूच ते फाटल्या दिसांनी तें काम व्हांवून गेल्लें आनी आतां सेम आसा. खंय तरी कोणे तरी एक डेअरिंग करून त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जाग्यार हाडूंक जाय. खंय तरी तेका ब्लॅक लिस्टार घालूंक जाय. हेच्या फुडें तेका कामां मेळची न्ही अशें खंय तरी करत जाल्यार तो जाग्यार येतलो ना तो कोणाक दिना आनी लोकांक हे सगळे पणजेकारांनी परत सफर जावपाची पाळी येतली आसा. आम्ही पळयलां की गेल्या फावटी तशें फुटपाथचें काम केलें पावस येता तेच तुका जालें की हांवें क्वॉलिटीची नाच तेका आनी तो कोणाक कॅरूय काडना. तो काडटा सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता. त्या पेवर्स बसोवपाक आनी कोणाक ड्रेन करपाक आनी कोणाक आनी तो सुशेगाद आसता. तो केन्ना सायटीर येना. तेजे कोण सायटीर कोण तुमकां कोण विचारता तो कोण मेळना. आमी मार्केटान पळयला स्वता हांवें व्हिडियो काडिल्लो आसा. ते वैद्य हॉस्पिटला कडेन ते बांदकाम हे ड्रेन करता आसतना तेणें कशें हेजेर मातयेचेर कॉन्क्रीट घातलेलें आसा. माती सुद्दां काडना. तेका सैनीक आसा तेका पद्दत आसता आनी तुजो कॉन्क्रीट घालता तेका सैनीक करूंक जाय. तुवें रबर पॅकिंग करूंक जाय मागीर तुवें तें कॉन्क्रीट घालूंक जाय. हेजेर तो मातयेचेर घालता म्हणजे चुकीत. आनी हें आतां पणजेन सेम काम जावपाचें आसा. म्हणजे कामान क्वॉलिटी कशीच आसची ना. आमी म्हापशे देवा कडेन थंय त्या रोडाकूय काम केलां. थंय व्हिडियो कोणे काडलेले हांवें तेन्ना आमच्या फेसबुकार जावं आनी सोशल मिडियाचेर घातिल्ले. अशें कॉन्ट्रॅक्टराचें काम उरलां आनी पणजेकाराच्या नशिबान फुडें कितें आसा हें तुका कोणूच सांगूंक शकना. तरी मागता हांव जे कोण स्मार्ट सिटीचो MD आसा आमी ताका बरो म्हणजे एक्टीव MD म्हणटा रणजीत रॉड्रिक्साक हांव मागता तेजे कडेन की तेणें स्ट्रीक लावचो क्वॉलिटी वायज आनी कामाची पद्दती म्हणजे काम जे आसा म्हणजे बेगीन काम सोंपोवपाक लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून. मार्च तुमी एक टार्गेट धरला 31 मार्च पर्यंत काम करून दाखोवचें कंप्लीट करून दाखोवचें. कोणाक गॅरंटी ना जातलें म्हणून परत तरी तुवें चॅलेंज ती घेवची आनी ती चॅलेंज घेवन तुवें बरें क्वॉलिटी वर्क करून बरें काम लोकांक एक 30-40 वर्सां हें काम उरता तें करून दाखोवचें. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा तुजी.